सदांच आपल्या रांगोळींतल्यान दोळे दिपकावपी आविष्कार करपी आकाश नायकान दुर्गा भाट गुरुकुल अकादमी इश्कोलांत बाल गणेशाची 3D रांगोळी घाल्ली। ही रांगोळी घालपाक ताका गुरुकुल अकादमी दुर्गा भाट आनी SS समिती ढवळे इश्कोलांतल्या विद्यार्थ्यांनी मदत केली। RDX वा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। नमस्कार, माझे नाव आकाश नायक। आयज हांवें गुरुकुल स्कूल दुर्गा भाट फोंडा हांगा 3D बाल गणेशाची रांगोळी घातलेली आसा। ही रांगोळी घालपाक म्हाका आमच्या स्कुलांची भुरगीं आनी SS समिती ढवळे ह्यो भुरगीं आशिल्लीं। घालपाचें कारण एकूच की ह्या स्कुलान आर्ट टिचर म्हणून कामाक आसता। खंय तरी दिसतालें की ह्योय स्कुलान एक रांगोळी घालतलो म्हणून, आनी ती आयज हांवें हांगा घातलेली आसा। ही रांगोळी घालपाक म्हाका आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी आनी SS समितीच्या भुरग्यांनी खूब हेल्प केल्लो आसा। प्लस आमचे गुरुकुल फूल स्टाफूय आशिल्लो हेल्पाक, आनी ती नाशिल्ली जाल्यार ही आयज रांगोळी घालपाक हांव कसोच पावपानाशिल्लो। खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली ही व्हडली रांगोळी घालपाक। ही रांगोळीक आमचे इनॉग्रेशनाक आमचे सर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर गोविंद गावडे उपस्थित आशिल्ले, SS समितीचे हेडमास्टरूय बीन आशिल्ले, आनी खूब बरें दिसलें की तेंच्यांनी हे रांगोळीक खूब बरें अशें एप्रिशिएट केलें। आनी ही रांगोळीचें एग्जिबिशन 2 दीस आसतलें, आयज आनी फाल्यां 4 सुद्दां आसतलें आनी आयजूय 4 सुद्दां आसतलें। सो लोकांनी सगळ्यांनी विजीट करची आनी रांगोळी कशी आसा ती पळोवची। हें एक वेगळी कितें तरी आसा रांगोळी।